त्याला बॅक्टेरिया लागून आमचे जे लोक बरे नासले त्याकडे हांगा बरेचसे लोक बरेचसे डायरेक्टर तसेच बाबान पर्सनली व्हिजीट दिल्ली आणि त्यांना गावातल्या एश्युरन्स दिल्लो बाबान की तुमच्या गावा खातीर आमी स्पेशल फिल्ट्रेशन प्लांट किंवा दाबोशे पाणी पावपाचे आमी प्रयत्न करतले पूण दाबोशे पाणी पावपाक म्हजी जी लायन घालपाची आसा ती अजून काम उरलें त्या खातीर स्पेशल हांगा बाबान फिल्ट्रेशन हाडून बसयलेलो आसा प्लांट जेणे करून गावातल्या लोकां खातीर जे बोरिंगाचें पाणी आसा ते क्लीन जावन बऱ्यानी पावतले. सध्याची कितली कॅपॅसिटी आसा फिल्टर बसयला फिल्टर बसयला ती अख्खो गांव आमचो कवर जावं शकता. जशें आमच्या शिंगण्याचो फुडलो गांव आसा तो कवर जावं शकता जेणे करून हे आमचो रिमोट एरिया आसा शिंगणे शेवप हे दोनूय गांव ह्या फिल्ट्रेशन कवर जावं शकता. सो ते दाबोस प्लांटाचे जे उदक हांगा म्हणजे पायपलायनीचे रावंड अबाउट कितल्या पर्यंत जातले? पळय एक वर्सभर जावपाचें काम आसा कारण ते टाकी बांदची पडटा हांगा जेणे करून आमच्या गांवा खातीर 24 वरां पाणी पावतले. ब्रह्मकर्मे शेप शिंगणे 24 वरां पाणी खातीर आमकां एक टाकी बांदची पडटा. ऑलरेडी प्रपोजल पुटअप केल्लेलो आसा आनी तो बाबान ऑलरेडी PWD मिनिस्टराक रिकमेंड केल्लेलो आसा. आनी सो तो पर्यंत उदकाचो प्रॉब्लेम हांगा फेस जावचो ना म्हणजे लास्ट टायम जाल्लो तसो बॅक्टेरिया ना कारण हांगा डबल फिल्ट्रेशन जाता. एका फिल्टरान तुमी पळयल्या प्रमाणे सँड फिल्टर आसा जेणे करून जे व्हडले पार्टिकल आसा ते फिल्टर जाता. तशेंच दुसऱ्या हितून एक्टिवेट कार्बन आनी जे बाकीचे तांचे कितें घटक आसा ते घातलेले आसा जेणे करून जे फाटले फावट आमी प्रॉब्लेम फेस केल्लो ते अशें दिसता की फुडले आमी फेस करचे ना अशें नासलें. मेन आमचे क्वॉलिटी ऑफ उदक नासलें आमकां. जे फिल्टर जावन उदक येतालें किंवा दाबोस प्लांटाचें उदक आमकां मेळनासलें. ताका लागून बाबान प्रयत्न करून आमकां दाबोस प्लांटाचें उदक दिलें. प्रॉब्लेम कितें जालो उदक आमकां पावनासलें. एक टायम टँकर येतालो प्लस 2 वरां आमकां उदक येतालें पूण ते गांवांतल्या लोकांक पावनासलें. ताका लागून सरपंचान इनिशिएटीव घेवन हांगा फिल्टरेशन टाकयो 2 घातल्या. ताका लागून थँक्स म्हणपाक सोदतां. आनी म्हाका आतां दिसता की आतां तरी उदकाचो प्रॉब्लेम जावचो ना. क्लीन आनी हेल्दी उदक आमकां मेळटलें अशें. आमकां जवळ जवळ 15 वर्सांत पाणयाचो त्रास जाय. त्याच्यानंतर गेल्या वर्सा आमचे पाण्यापासून एक दुयेंस पडले जवळजवळ 50-60 लोक. त्यानंतर सरकारान चेक पाणी करून आमकां दाबोस प्लांटाचं पाणी टँकरान सप्लाय करी. आज आमच्या गांवांत बोरिंगेक ह्या फिल्टर बसयले आनी प्युअर पाणी दिवपाचो प्रयत्न करून आज उद्घाटन केल्लो आहा तेन्ना आमकां बरी सोय मेळटली अशी आशा आहा.